motions I have moved today for the 20 demands of the Honorable Chief Minister. Basically, 20 demand and काल 25 जाल्ले रोखडे बेल मारशी तुका मोविनान काल हाडला बेल मारपाक असो दिसतालें सारकें क्लियर लोक उलोवंक लागले की दाजी काडटात बेल मारपाक पयलीं काबराल करतालो आतां पळय तो कसो आहा ताका कळना कितें तें कामा पुरते मामा म्हणटा ते म्हणणें आहा तें तुका मागीर कळटलें तूं नवो आहा स्पीकर सर आतां स्टार्ट करता डिमांड नंबर 34 स्कूल एज्युकेशन स्पीकर सर हो सरकार जेन्ना बजेट प्रेजेंट करता स्कूल एज्युकेशनाची जाल्यार आमकां कितें मेळटा 2100 कोटीचे पॅकेट ऑफ चिप्स reduced by 10% from last year and just like all packet of chips it's full of air and empty of substance आता पळोवया कितें जालें तें गेल्या 5 वर्सांनी 50 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल बंद पडली एक मिनिट Speaker sir, under Rule 16 Clause 4, Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो आता 50 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कुलां गेल्या 5 वर्सां बंद पडली 19 मर्ज केली आता हाका हे विकसीत कशें म्हणप काय हो शटडावन प्लॅन तो कळना स्पीकर सर वेकन्सीज म्हणट्यो आर बेसिकली चोकिंग द सिस्टम 800 क्रिटिकल टीचिंग पोस्ट वेकंट आहा 347 गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल टीचर 208 असिस्टंट टीचर 211 टीचर ग्रेड 1 पोस्ट 29 ड्रॉइंग टीचर्स 3 कॉम्प्युटर टीचर्स आणि 26 हेडमास्टर पोजिशन इन सेकंडरी स्कूल्स सरकाराक विचारलेले की लिस्ट ऑफ पेंडिंग एनओसीज फॉर एडेड स्कूल्स टू रिक्रूट टीचर्स सरकार कितें सांगता सायलन्स स्पीकर सर इश्कॉलाक जेन्ना हायर करूंक मेळना तेन्ना जेन्ना आमी डेलिबरेटली एडेड एज्युकेशनाक स्टिफल करतात म्हाका दिसता हो बॅकडोर प्रायवेटायझेशन एजेंडा आहा गेले खेपे म्हाका असेंब्लीन सांगिल्लें हांगा की सेंट झेवियर हायस्कूल भाटपाळ काणकोण हाजें रिकॉग्निशन आमी दितले म्हणून एश्युरन्स दिल्ले इतलें आसून पसून दिवंक ना तांकां 10वेचे एग्जामीक ते आनी खंय बसचें पडटा तांकां पयशे स्कुला कडेन पयशे ना फूल टायम टीचर एम्प्लॉय करपाक भुरग्यांचो रिस्पॉन्स भरपूर आहा सो हांव मागता की तें इम्प्लिमेंटेशन जावचें बिकॉज सर आतां थोड्याच स्कुलांत टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफ वेकन्सीज भरपाक चान्स दितात खूब जाणांक डिनाय जाता आनी ऑल गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन म्हण तांणी एक हें दिलां की नाजाल्यार ते हायकोर्टान वतले सो म्हाका अशें दिसता की इवन प्रायवेट स्कुलांनी वॉट द लॉ मेंडेट्स पॅरिटीज इन सॅलरीज विथ गव्हर्मेंट टिचर्स एंड दॅट इज वायडली इग्नोर्ड स्पीकर सर आतां एक चॅक कर मुख्यमंत्री आयका आतां काबार डिस्टर्ब करनाका मुख्यमंत्री आयकून ये अनएडेड प्रायवेट प्रायमरी स्कुलांत हो इश्यू आहा which remain outside the Right to Education Act, unaided private primary schools. आता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे डेटा ना कसलो करिक्युलम ते फॉलो करतात ते SCRT, NCRT or other. टीचरीचे सॅलरी रेंज बिटवीन 15,000 to 18,000, which is less than what a bus driver earns. Some schools non-teaching staff are sent to take classes. Seniority rules are openly violated. Speaker sir, आम्ही NEP कशे implement करतले? When we don't even know who is teaching, what is being taught, and how much teachers are paid. Speaker, जर हांव मागता की सरकारान मिनिमम mandated minimum salary norms म्हणटा ते unaided स्कुला खातीर डिक्लेअर करचे. स्पीकर सर, आता समग्र शिक्षा अभियानात एक 5 कोटीचे स्कॅम जाल्ले म्हणून गेल्या वर्सा आमी दाखयलेले. इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें? ट्रान्सपेरन्सी आसा खंय गेले ते पयशे? Funds for education were diverted. कसलो फ्युचर आमी बांधतात? Speaker sir, now I am coming to part-time teacher instructors of physical education, art and work education. Speaker sir, 8 teachers have been serving for last 12 to 14 years. Teaching is not just their core subject but even academic subject when needed. They academic subject शिकयतात. They are being paid 25,000 a month, whereas trained graduate
teachers are earning 90,000. तांकां provident fund मेळना, medical insurance मेळना, job security ना, sick leave पसून मेळना. This when NEP is emphasizing on holistic education. Speaker sir, हांव मागता की तांची salary 45,000 ते 50,000 करच्यो, तांकां PF दिवचे, तांचे medical benefit तांकां दिवचे आनी sick leave दिवची. At least let us treat them as educators, not as expendables. Speaker sir, more shameful is the treatment for contractual staff. 65 in government schools and over 1,100 in aided schools. Their salaries are delayed for months while they run our classrooms. All teachers who have served over 3 years on contract or daily wage should be regularized without delay. Now let us not forget the NSQF, National Skill Qualification Framework instructors. 350 are interested with skill development. They are receiving 20,000 to 25,000 to train children in IT, healthcare, retail and construction. Yet they are denied parity in pay and dignity in status because sir, tancho salaries have not been uniformly implemented even after being fixed. What type of skill development vision is this? Speaker sir, खूप वर्षा खातीर lecture basis teachers for higher secondaries are paid based on lecture without any surety of job. They are like bonded labor. They are demanding regularization in service as they have been teaching for years and have exceeded age limit. Speaker, हांव मागता की गव्हर्नमेंटान ताका regularize करचें. मागीर controversy over English teachers. Despite the requirement to pass the teacher eligibility test, the 2021 recruitment has been ignored. Those who passed the TET were left out. Blatant manipulation has destroyed the faith in the system. Teachers from 2019 recruitment batch who haven't cleared TET but continue to serve, Speaker sir. So rules म्हणटा ते फक्त rule abiding आगूच हे कितें हाजेर एक investigation जावपाची गरज आहा. Librarians even are not spared. Under the government's own scheme, librarians in secondary schools earn 20,000 per month and only for 10 months a year. 12 महिने आसा पण 10 महिन्यात तांकां पगार मेळटा. They deserve parity with the 7th pay commission and salaries for the full year like their regular counterparts. कोंकणी आमची आवय भास ही कंपल्सरी केल्या फाउंडेशन इयर्स 1st to 5th, but many national curriculum schools are replacing it with Hindi. Is this how we preserve our identity? आमची अस्मिताय अशी जी ती उरतली. Speaker sir, what is this new monopoly on school uniforms? Parents are being forced to buy from a particular shop at inflated rates. म्हाका दिसता हे कार्तेल पडोवंक जाय आमी आनी schools should be allowed uniform samples and parents should be allowed to buy from any shop. Speaker sir, mid-day meal स्किमाचे आता विरेशान उलयलें. सरकार 6 कोटी 80 लाख रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाचो आहा, but have not paid due to lack of funds. पूण अक्षय पात्राक 2 कोटी 5 लाख immediately दिले. तांचे सोमते 10 जुनाच्यान हे वाडले. जुलै टू मार्च तांची कवरेज जंप जावपाची आहा 2,000 to 5,000 स्टुडंट. Speaker sir, self-help groups have been unpaid. Akshay Patra is pampered. This is how government employees go on. And now we are importing unemployment along with food. Speaker sir, mid-day meal helper. over 2,300 लोक आहा. तांकां दितात 1,000 रुपया सॅलरी mid-day meal helper. 1,000 रुपया पर मंथ. हे म्हाका वास्को सांगिल्लें हा इन्सिडेंटली. आता ती इन्क्रीज केल्या 2,000चेर. Speaker sir, still it is below minimum wage. This is not an honorarium, it is an exploitation, Speaker sir. आणि गेल्या वर्सा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की खंयचोच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जो मिड-डे मील सप्लाय करता ताका आपूण काडचो ना म्हणून. आता आपल्याच साखळेन ताणें साक्षी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून तांकां काडला. तांकां 4,70,000 दिवंक ना. हांव मागता की ताणें तांचें तें करचें आनी आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसमेंटल करचे न्ही. Speaker sir, कोंकणी स्कीम promotion. Old scheme in 400 rupees per student has been replaced with something which is a non-salary grant. Sarkaran promise केले school equipment worth 30,000 to 50,000 annually. पुन्हा LAK reply सांगता की not a single record shows these promised items were delivered. Speaker sir, this is educational neglect in a budget wrapper. Governmentaची policy clear आहा. Education schools बंद उडोवपाची, एडेड स्कूल स्टॉल करपाची, प्रायव्हेट स्कूलां पॅम्पर करपाची आणि टिचरांक इन्सल्ट करपाचे विथ टोकन सॅलरीज. स्पीकर सर, हे जात ना. म्हाका एक मॅटर दाखोवंक जाय. दिस इज अ मॅटर वेर देर वॉज अ प्रोग्राम कॉल्ड विजन फॉर ऑल, आय स्क्रीनिंग प्रोग्राम अंडर स्वयंपूर्ण गोंय.
Speaker sir, program successfully screened 2,37,000 students and helped 3,400 with corrective classes. हे कितें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR केल्लें. एंटायर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जे मनशान केला ताका 73.37 lakhs पडले. सो जे ताणें CSRचे पयशे वापरले ताका 73.37 lakhs पडले, म्हळ्यार 75 लाखान ताणें जालें. आता सरकारान तो शोकेस करपाक, इव्हेंट करपाक कितले पयशे म्हणले? 1,85,00,000. म्हळ्यार पळय तूं मेन कितें म्हणटात मरे ते नाका परस नोतें जड म्हणून त्या भशेन जालें मरे. अडेज टायम्स एक्च्युअल हेल्थ सर्विसा परस इव्हेंट करपाक पयशे चड म्हणले. सो स्पीकर सर, वॉट आर वी फोकस्ड ऑन? इंग्लिशीन म्हणटात वी आर फोकस्ड ऑन ऑप्टिक्स ऑर वी आर फोकस्ड ऑन आउटकम्स. हियर द आउटकम वॉज विजन दिसचें म्हणून भुरग्यांक. इट लुक्स वी आर फोकस्ड ऑन ऑप्टिक्स. स्पीकर सर, आता अशेंच हे भुरगीं जी आहा पळय धाकटी भुरगीं, ताजेर एक गायडलायन आहा की 10% ऑफ देअर वेट ताजे वयर स्कूल बॅग आसपाक जायना म्हणून थोडी पुस्तकां आनी हातून स्कुलान दवरपाचीं आसता. हांगा देर इज अ क्लियर हे चड करून प्रायव्हेट स्कुलां आर व्हायलेटिंग दीस ऑलवेज. स्पीकर सर, आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें ऑनलायन इंटरॅक्शन विथ चीफ मिनिस्टर म्हणून तांणी केल्लें 12 जुलयाक, ते पसून तांणी इग्नोर केल्लें आहा. म्हणटकीर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तांणी ही इश्कोलां चॅक करची, especially for bag weight, for curriculum, for teacher qualifications, and to penalize the private schools that are defying government directions. Speaker sir, आता एक मेन इश्यू आहा जे मुखेलमंत्र्याक आवडपाचें ना आनी हांव बेगीन घेता कित्याक मागीर तुमी बेल मारपाक लागतले. दिस इज गोवाज व्यापम. आनी तुवें तुज्या वेळा वयल्यान न्ही हे तुजे इतिहासांतल्यान आयला, पूण मातशें आयकून घे आनी आयकप गरजेचें. एक अंजुमन इसाहुल मुस्लिमीन म्हणून एक संस्था आहा. स्पीकर सर, दिस इज अ फेक सर्टिफिकेट fraudulent recruitment illegal school operation scam that is centered around institutions run by the AIM and Husn Sahara in Salsette, Tiswadi and Ponda. Speaker sir, हे scam expose केल्ले शेख जिना म्हणून ताणें, जो आदलो BJPचो वायस प्रेसिडेंट, म्हळ्यार ह्या प्रदेशाचो वायस प्रेसिडेंट, सिनियर BJPचो लीडर, इलेक्टेड हाज कमिटी चेअरमॅन फॉर द कंट्री आणि BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो नावेलीचो. स्पीकर सर, हे फक्त एज्युकेशन स्कॅम न्ही, हे आमचे गोयचे व्यापम. इट इज अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट द फ्युचर ऑफ अवर चिल्ड्रन. इट इज अ फ्रॉड अपॉन द टॅक्स पेयर्स अँड अ टेक्स्ट बुक केस फॉर पॉलिटिकल प्रोटेक्शनिझम. स्पीकर सर, हांगा फायल्स नाच जातात, फेक डिग्रीज म्हणटे मल्टिप्लाय जातात आणि अनक्वालिफाईड लोक गव्हर्नमेंटाची सॅलरी घेतात. आता एक केस पयलींच हांव घेता, एक नशीरा कादरी म्हणून अपॉइंटेड एज AIM हायर सेकंडरी स्कूल रुमडामॉल दवर्ली. तिका इंटरव्यू केले 26 डिसेंबर 2013. तांचे एप्रुवल मेळ्ळे 2 जानेवारी 2014, म्हणजे 6 दिसान एप्रुवल मेळ्ळे. ताजो BEd कोर्स आशिल्लो फ्रॉम CV रमन युनिव्हर्सिटी छत्तीसगड. केन्ना आशिल्लो? कोर्स आशिल्लो जुलय 2013 टू जून 2014. पूण कोर्स सोंपचे पयलींच टीचर म्हणून जॉब लागलो. म्हळ्यार स्पीकर सर, शी वॉज अपॉइंटेड इवन बिफोर शी कंप्लीटेड द डिग्री. ही परिस्थिती आनी दिस इज ऑन प्रूफ हे विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन आहा. एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्स हॅज फाउंड दॅट शी सबमिटेड 3 डिफरंट BEd सर्टिफिकेट्स. 3 डिफरंट सर्टिफिकेट, एकूच मनशाक 3 सर्टिफिकेटां दिली. स्पीकर सर, इफ अ टीचर कॅन प्रोड्यूस मल्टिपल डिग्रीज फॉर द सेम कोर्स, तिका आमी टीचर म्हणप काय फ्रॉडस्टर म्हणप? हे आता डेफिनेशन कशें बसता तें तूं पळय. हे म्हाका दिसता पुलिसेक विचारचें पडटलें. बट मिस क्वाद्री इज नॉट अलोन. चडांत खूब टीचर अशे आहात ह्या इन्स्टिट्यूशनान हू हॅव ऑब्टेन डिग्रीज फ्रॉम क्वेश्चनेबल युनिव्हर्सिटीज आउटसायड गोवा. स्पीकर सर, युनिव्हर्सिटीची नांवां आयकात, नांवां बरीं आयकुपाक, पूण युनिव्हर्सिटी डुप्लिकेट. स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी मध्य प्रदेश, जोधपूर नॅशनल युनिव्हर्सिटी राजस्थान, विक्रम सिम्हापुरी युनिव्हर्सिटी आंध्र प्रदेश, छत्रपती शाहू महाराज युनिव्हर्सिटी उत्तर प्रदेश. सो ह्यो खंयच्यान सोदून हाडल्यात? स्पीकर सर, these are institutions that are under the scanner nationally for issuing degrees without proper coursework, infrastructure or attendance. म्हणजे बेसिकली डिग्री मिल्स, पेपर मिल बी कशें आसता, कपड्याची मिल बी कशी आसता, तशें डिग्री छापपाचे कारखानो.
Speaker sir, fake teachers who never attended proper training are teaching real children. Duplicate teacher khare burgyank shikaytat. Unqualified people are drawing salaries from government funds. Student welfare and education standards are being destroyed, and speaker sir, parents are being misled by the facade of recognition. Now, government recognition asam. आता फुडें स्पीकर सर, हे स्कूलाचे प्रिंसिपल आहा ओलिंपिया गोन्साल्विस मुल्ला. Appointment itself is under question. She is the wife of this Urfan Mullah, who holds the powerful post of chairman of Hajj committee. Speaker sir, Directorate of Education file on her recruitment is missing. File na jata kashi thi. This raises the most serious question. Was her appointment legal? Who is protecting her? Why has no action been taken? Speaker sir, हे कितें 4-5 लोकांक गट आहा म्हणून हे पचता काय कितें? Speaker sir, ताजे फुडें हे scam is not only about fake degrees, it is about illegal schools being run on residential buildings. Husn Sahara English and Konkani Medium School, Gogol. Speaker sir, permissions were obtained using a building plan belonging to one Mr. Abdullah Mukandar, but schools are not functioning at that location. School dakhela ekkade na asa baltis building. Misrepresentation, illegal occupation, serious violation of building safety norms. आम्ही रावता केन्ना आता एक दीस ते स्कूल पडटले आनी भुरग्यांक कितें तरी जातलें. Speaker sir, what's Urfan Mullahचे भाव are drawing salaries from the same schools. This is not cronyism, this is loot, this is family controlled education racket under political protection. Speaker sir, हांव आतां डिमांड करता की high level judicial inquiry headed by a retired high court judge into the entire fake certificate racket recruitment process and illegal operations in AIM Higher Secondary School, Rumdamol, Dovalli, AIM Salset High School, Rumdamol, Housing Board, Naveli, AIM English Medium High School, Rumdamol, Dovalli, Husn Sahara Konkani Primary School, Gogol, Husn Sahara Higher Secondary School, Gogol, Husn Sahara Primary School, Fatorda, Husn Sahara Konkani Primary School, Chimbel, Husn Mayra English Medium School, Chimbel, Husn Makil English Medium High School, Betoda. Na khoi pawla the boy, Speaker sir. Husn Sahara. Speaker sir, सगळे स्टाफ with questionable and unverifiable qualification and suspend करपाक जाय. तांच्यो further salary disbursement बंद करूंक जाय until the verification is complete. Speaker sir, FIR under section 420 cheating, 468 forgery for purpose of cheating, 120B criminal conspiracy against the management and fake degree holderanचेर करपाक जाय. Speaker sir, सगळे government funds आज मेरेन हे fraudulent स्टाफाक दिले ते पैसे रिकवर करूंक जाय. पब्लिक एडवायझरी करपाक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. एक हेल्पलायन पोर्टल करूंक जाय की बाबा असले कोण विसल ब्लोअर जर आसा आनी फ्रॉडांचे हेच इन्स्टिट्यूशनाची सांगता जाल्यार तुमी फुडें येयात म्हणून. Speaker sir, this is not a matter of politics, it is a matter of principles. We cannot allow the future of Goa's children to be mortgaged to the greed of a few fraudsters. Speaker sir, schools cannot become shell companies, teachers cannot become imposters, and government departments cannot be mute spectators. Speaker sir, आजेर मुख्यमंत्र्यान जर कितें केलें जाल्यार दाखोवन तो दितलो की no political connection is bigger than the constitution. हें जर जायना जाल्यार ही सगळी फायल घेवन म्हाका दिसता आमकां कोर्टान वचचें पडटलें, कोणाक तरी कोर्टान वचचें पडटलें. सरकाराक क्लियर सांगता आनी हांव हेजे भितर बसल्या तांकां सांगता, तुमी बी जर ते अशें दोळे बंद केले जाल्यार तुमी आन्सरेबल आसतले, तुमकां एक दीस कोर्टान येवचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां हांव येता टॅक्निकल एज्युकेशनाक. टॅक्निकल एज्युकेशन म्हळ्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन जर तूं गेलो जाल्यार आज तुका कितें दिश्टी पडटा? एम्प्टी चेअर्स, एम्प्टी लॅब्स, एम्प्टी होप्स. Speaker sir, first round of engineering admission this year, 400 seats are left vacant. This is not a drop, this is a drought. Speaker sir, आता तू फुडें पळय, हे बेसिक जाता कितें की सरकारान जर पॉलिटिकल फंक्शनाक जो एफर्ट घालता तितलो जर हांगा घाल्लो in modernizing technical education, we would have been creating innovators rather than Instagram influencers. Speaker sir, हे issue कित्याक जाता? Because the syllabus is belonging to some another, it's an outdated syllabus. Comprehensive revision of technical curriculum जावपाची गरज आहा, which has to be aligned with industry demands. And mandatory industry internships and faculty upskilling जावपाक जाय. Speaker sir, GEC 13 Junaच्यान professors are teaching on contract basis are left unemployed.
Academic year started on the 14th of July. Professors haven't joined college. Students are without faculty for last 1 month. Professors have demanded auto renewal of contract and long-term contract. Speaker sir, हे 3 ना मुख्यमंत्र्याक मेळ्यात प्रोफेसर ताणे तांकां सॅलरी हायक प्रॉमिस केल्या, रिन्युअल ऑफ ऑटोमॅटिक रिन्युअल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स केल्ले, पूण कांयच जावना. फक्त अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदयाची भाशणां आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या टिचरांची सॅलरी हायक गेल्या 8 वर्सां वाडूंक ना. तांचे MTS स्टाफ जे आहा म्हळ्यार सादे पिऊन जे आहा ते प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसरा परस चड सॅलरी घेतात. स्पीकर सर, आता येता हांव हायर एज्युकेशनाचेर. हायर एज्युकेशनाचेर स्पीकर सर एक सिंपल स्टॅटिस्टीक आहा की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो म्हणून गोंयचो जो आहा is standing at 35.8%, which is much below the 50% set by the NEP. Speaker sir, basically the state is lacking planning, and we are building an education system that is out of touch with the students it means to serve. आता एक उलयतना आमी salary disparity higher education पळोवया. Assistant professors are paid 50,000, whereas assistant registrars are earning 67,000. Both are level 10 under 7th pay commission. But one is clearly more level 10 than the other. Speaker sir, I demand that the enumeration of contractual assistant professors be rationalized and brought in line with other level 10 positions. Equal pay for equal work. And that फक्त slogan असून जायना. It is a constitutional promise. You should remember, Speaker sir. आता NIT नि आमी. NIT 33 teaching staff हा. ते सगळे non-Goan. आता among the non-teaching staff, 21 are non-Goan, 14 are Goans. Speaker sir, national integration, this is institutional discrimination. आता जर तुवें लिस्ट वाचलें जाल्यार nepotism clear येता. It looks like it's a marriage register. Speaker sir, हांव नांवां घेवपाक म्हाका बरी दिसना, पूण आतां हांगा घेता. Dr. Hari Kumar from Kerala is the HOD of civil engineering. His wife works on contract in the same department. Dr. Sumitra Das from West Bengal, his wife is also employed. Dr. Velavan from Tamil Nadu, his relative is sports officer. Rajkumar from Andhra, junior assistant, wife is office staff. Vijay, a technician from Kerala, wife is also staff. Pragati K, physics technician, husband is also staff. Shweta Yadav, junior assistant, sister is also staff. Dipti Mune MTS, her son is also on the staff. Speaker sir, even a retired PWD worker has been given a job as a plumber, and her daughter is also a nurse. So this is not a hiring list. It looks like a family tree. And पळोवंक गेलें ह्यार कितें गोंयकार म्हणटा खंय आहा आनी ही तर तुमची परिस्थिती अपर इंजिनान चलयलेल्या इन्स्टिट्युशनाच्यो where there is no transparency, there is no Goan representation, there is rampant favoritism. म्हाका दिसता NITच्या complete recruitment processan एक inquiry जावपाक जाय. Goans should be prioritized in all non-teaching roles, and they should be given a fair opportunity in faculty appointments. Because at Goa University जो आता now present vice chancellor आहा, this is a case study of what one should not do. Speaker sir, तुका तर ताका विचारले की university globally जर पळयली जाल्यार आमचे डिक्लाइन जाता जाल्यार तो कितें म्हणटा, it is because of domicile. म्हळ्यार गोंयकारा खातीर गोवा युनिवर्सिटी डावन जाता म्हणटा तो. स्पीकर सर, तो कोण हे घालता, what vice chancellor कोण, who has presided over administrative chaos. स्पीकर सर, एक फ्रॉलिक म्हणून इन्सिडेंट जालो काल, क्वेश्चन आशिल्लो, हांवें तो काडला ना, लज वतली म्हणून गोंयच्या भुरग्यांची. थंय मेल स्टुडंट्सांक कपडे काडपाक लायले, दे वर मेड टू स्ट्रिप. मंथ्स लेटर नो इन्क्वायरी इज कमिटेड. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यांक सांगूंक जाय, does this university belong to Goa or is it an outpost of Kerala? हे क्लियर करपाक जाय. आता गव्हर्नरूय गेलो, पण आता सांगपाक मुख्यमंत्र्याक कोण आडवचो ना. स्पीकर सर, आता येता हांव मायन्स डिमांड नंबर 83. 500 कोटीची मायनिंग प्रॉमिस दिली. स्पीकर सर, एक्चुअल रेव्हेन्यू हा barely 150 crores. पिळगांव, बिचोली हे सगळे रोड ब्लॉकेजेस, पोल्युशन, एक्सिडेंट, ट्रांसपोर्ट chaos हो जाता, SOPs are being violated. सरकार मेजीत आहा mining profits which are imaginary. 154 mining leases are located in eco-sensitive zones. म्हाका दिसना mining थंय स्टार्ट जातले म्हणून. Most of the action is restricted to few operational blocks. The others, they are waiting in line for environment, forest and safety clearances. That may take years. Speaker sir, what is the actual revenue from mining expected this year? And what is the status of this sand mining?
काय ना तें बी तुम्ही विकसीत 2047 काढून घालतले मग उत्तरांनी हांगा दिवप ना थंय सांगप 47 तूं उरता जाल्यार उलय म्हणून. स्पीकर सर आनी एक 35,000 कोटीचे मायनिंग स्कॅम जे आशिल्ले ते बरें पोंदाक गेले आतां कोण ताजेर उलयना सगळें बरें जालेंशें दिसता म्हणून हांव मदीं याद करता आनी हांव मागता की ताजेर व्हायट पेपर दिवचो म्हणून आनी द स्टेटस ऑफ मायनिंग रेव्हेन्यू लिजीज एंड पेंडिंग लिटिगेशन. स्पीकर सर सिव्हिल एव्हिएशन आता मोपा एअरपोर्टाचेर उलया आमी डिमांड नंबर 84. स्पीकर सर एक मिनिट मातशें राव थोडेच उरल्या 25-20 पोर्टफोलिओ आहात इतले आमकां उलोवंक दिवचे जाल्यार कितें तें ओगीच आमी तोंडाक लॉक घालून येता फाल्यां. स्पीकर सर it looks that the government has managed to miscalculate revenue share like a novice investor in the stock market. LAQ reply सांगता की quarterly fourth quarterly जे of 2025 revenue आशिल्लो 84 crores. Goa's share is 36.99 which is 31 crores. But GMR's official financial statement submitted to stock exchange says that the revenue was 90 crores. अशें हांगा जर पळयलें जाल्यार 2 कोटी 20 लाख रुपया खंय तरी मदीं गेले ते कोणाक गेले खंय वतात ते म्हाका दिसता सांगचें पडटलें. स्पीकर सर लॉसीज एट मोपा हॅव एक्युमुलेटेड टू 255 crores in 3 quarters. तुमच्या ओन बजेटान तुम्ही म्हणटात रेव्हेन्यू रिसिट्स फ्रॉम फॉर सिव्हिल एव्हिएशन 0 म्हणून. सो म्हाका एक कळना स्पीकर सर हे रेव्हेन्यू फिगर्स कितें तुमी रिपोर्ट करता खंय तुमचो ऑडिट जाता हें सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप बजेट आहा 7.5 कोटी 5 crores इज अदर चार्जीस and 50 lakh इज फॉर कन्सल्टन्सी फी. स्पीकर सर आता ट्रूथ कितें आहा 21-22च्यान 2 PPP प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ह जाल्या 2 टर्मिनेट जाल्या 0 कंप्लीट जाल्या. सो स्पीकर सर व्हॉट इज द ग्रँडेस्ट फेलियर अमॉंग दिस PPP इज द कन्व्हेन्शन सेंटर एट दोनापावल. हो सिग्नेचर प्रोजेक्ट जातलो हे ते म्हणून व्हडलें सांगलें आज कितें जालां पाड पडिल्लो प्रोजेक्टूच उरला तो. स्पीकर सर आता येता डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअर. सरकार भाशणां दिता ट्रायबल एम्पावरमेंट काल आमी जाल्यार आमी रिजर्वेशन हाडलें हें तें with the delay to grant rights to tribal growers have been identified under the Dharti Act. On ground nothing is happening. Speaker sir, less than 10% of the tribal budget has been utilized. So basically what are you waiting? You are waiting for a reminder from the CAG. Tribal Bhavan je Govind Garden issue काढिल्लो तो आज काढला काय ना तो म्हाका खबर ना तो उलयलो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण तो इश्यू आसा आनी तो सांगचो पडटलो. फॉरेस्ट रायट्स एक्ट सांगूंकूच जाय. ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणटे इज सपोज टू गायड पॉलिसी बट इट लुक्स लायक अ गोस्ट इन्स्टिट्यूशन एज ऑफ द मोमेंट. स्पीकर सर आज मेरेन जे आमचे मूळ गोंयकार आहात तांकां NOCs भाटकारा कडच्यान घेवपाक त्रास जाता विदाउट लँड डॉक्युमेंटेशन दे आर एक्सक्लुडेड फ्रॉम स्किम्स दॅट आर मेंट टू अपलिफ्ट देम. स्पीकर सर बॅकलॉग इन डायरेक्ट रिक्रुटमेंट एंड प्रमोशन फॉर ST कॅन्डिडेट हो इश्यू आमी काल काडिल्लो तो तसोच उरला आनी ताजेर आन्सरां आमकां अजून मेळूंक ना. So Speaker sir, म्हाका दिसता कि if these issues are not addressed, then the tribal anger will erupt and you have to act with urgency or you will get the result. कित्याक काल तुमकां गोविंद गावडेन सांगिल्लें आहा कितें सांगपाचें आहा तें. स्पीकर सर आतां गोवा गॅझेटियर म्हणटा तातूंत पयल्याचदा एक एक्झिक्युटीव डायरेक्टर अपॉयंट केला बालाजी शेणवी. हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम एक HOD अपॉयंट केल्लो आहा. आज हे डिपार्टमेंटाचे डिमांड्स आसा आनी तो पयलींचो आर्कायव्जांतल्यान हांगा गेल्लो आहा. आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट इन दीस. स्पीकर सर हांव मागतां की आमचें एक होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट म्हणून आहा. होली स्पिरीट म्हणजे सगळ्यांत ओल्डस्ट चर्च. हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें आहा 1st to 4th एप्लिकेशन ते तुमचे डिपार्टमेंटा कडेन पेंडींग आहा. ऑलरेडी KG1 KG2 हे नर्सरी परमिशन आसा हें दिवचें. नवोदय स्कूल वाळपय. स्पीकर सर land issue has to be sorted out. Alvara land was given for school construction. Alvara owners won the case in the district court against the school. Matter is pending for the last 15 years. Parents are running from
pillar to post to solve the issue. हांव सरकारा कडेन मागता की हें बेगिनतल्या बेगीन सॉल्व करचें म्हणून. स्पीकर सर, स्टेट इलेक्शन कमिशन डिमांड नंबर 73. हांव सरकाराक याद करूंक सोदतां 5 वर्सां पयलीं म्हज्या पक्षान तुमकां कोर्टान गेले. तुम्ही मॅनिप्युलेशन केल्ली म्युनिसिपल वॉर्डाची डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन. आमी कोर्टान जिखले. हायकोर्टान जिखतकर सुप्रीम कोर्टान एक दिसा खातीर स्टे दिली. मुख्यमंत्री खुश जालो, सत्यमेव जयते म्हणलें. सुप्रीम कोर्टान असले चाबूक दिलें की नाका कशें. आनी दिस वॉज नॉट ओनली अ लिगल बीन, इट वॉज अ बीन फॉर डेमोक्रेसी. त्या टायमार बाब दिगंबर कामत आमचे बरोबर आशिल्लो. ताणें एक स्टेटमेंट काडलो कितें म्हणून की दिस इज द बिगिनींग ऑफ द एंड म्हणून. कोणाचें? बीजेपीचें. आता आमकां आयकूंक येता ते भशेन तो फ्रंट बेंचाच्यान ते पळोवपाचो आहा बिगिनींग ऑफ द एंड. स्पीकर सर, आता हांव तुमकां वॉर्न करता दॅट इफ यू ट्राय फॉर एनी मॅनिप्युलेशन इन द अपकमिंग म्युनिसिपल इलेक्शन, आमी कोर्टान वतले ते वतलेच, बट इन द पिपल्स कोर्ट वी हॅव ऑलरेडी वन, बिकॉज ही इज गोइंग टू सी द बिगिनींग ऑफ द एंड अँड दिस विल बी द एंड. स्पीकर सर, प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स 3.47 crores तुम्ही विकसित गोवा 2047. एक मिनिट, व्हडली व्हडली नांवां दितात. एक हें केलो, डॉक्युमेंट केलो. हो प्रोजेक्ट विदाउट टेंडर तुम्ही कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ताका दिलो विदाउट टेंडर. स्पीकर सर, दिस इज अ विकसित स्कॅम. गोवा विजन डॉक्युमेंट 2030 म्हणून तो डस्टबिनान गेलो. गोवा विकास मंथन डॉक्युमेंट म्हणून तो तुम्ही घेऊन आता विसरले. धाराशिव कंपनी अँड AIILSG म्हणून तांकां सेंट्रल फंड्स हाडपा खातीर युटिलायज केले तुम्ही. आज सोशल वेलफेअराकडे 74 crores meant for hostel construction is remaining untouched. So this is just all incompetence, Speaker sir. आता गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकाचेर येता. वेळ झालेला. दोनच स्पीकर सर, जस्ट 1 मिनिट दिता. 1 मिनिटांसोबत 1 मिनिटान जायना 3 डिमांड. हांव पयलींच सांगता तुका, लेट्स बी ऑनेस्ट. हांव गोंयकार, फोटो उलोवंक जायना म्हजे. आनी हे हांव उलोवन कितें म्हजें कितें जोडपाचो ना. हांव उलोवन कितें तरी इश्यूज जे कोण पॉलिटेक्निकान शिकला, काबराल पॉलिटेक्निकान शिकला, ही पॉलिटेक्निकाची परिस्थिती पळयात स्पीकर सर. स्टुडंट्स ऑफ गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक पेंजीम प्रोटेस्टेड बिकॉज दे हॅव ब्रोकन बेंचीस, cracked walls, absentee principal. One girl even complained that there is no sanitary pad dispenser as is the rule in this thing. Government is talking about digital India. खंय जालें कितें आहा? भारत बदल रहा है. काबराल आशिल्लो स्टुडंट आज थंय गेले सगळे विसरले स्पीकर सर. हे जाल्यार आउटपोस्ट ऑफ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट, निग्लेक्टेड आउटपोस्ट ऑफ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. ही एकूच कॉलेज न्ही स्पीकर सर, अशे भरपूर आहा. बिचोली पॉलिटेक्निकान कितें जालां? एक्झाम रिजल्ट डिस्क्रिपन्सीज. थंय फकत मॅनिप्युलेशनां कशी जावप ती शिकयतात अशें म्हणून कळटा. स्पीकर सर, ऑल अक्रॉस अवर गव्हर्नमेंट पॉलिटिक्स देर इज अ पॅटर्न. पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशियंट ट्रान्सपोर्ट, झिरो ग्रीवन्स रिड्रेसल. हाजे खातीर एक ऑडिट जावपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आनी सेफ्टीचो इन गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स एंड अ टायम बाउंड मेजर टू रिजॉल्व जेन्युइन ग्रीवन्सीस. Speaker sir, Goa College of Architecture is falling apart. Ragging incidents at freshers party were ignored by the administration. Principal was fined. Speaker sir, तांचो proposal आशिल्लो 40 ते 80 स्टुडंटांचो तो कट डावन केलो आनी 20 सीटूच हाडले. कित्याक हाडले? कित्याक ते काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चराक दिसलें इनफ इज इनफ म्हणून. स्पीकर सर, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट सिलींग फॅन पडलो भुरग्यांच्या तकलेर. हें कितें मॉडर्न आर्ट? हें कितें स्पीकर सर? द कॅम्पस इज अनसेफ, poorly maintained. Worse, the government is refusing to appoint the only Goan eligible person as a principal. Speaker sir, Goa College of Pharmacy. आमी outdated infrastructure with expired policies. हे कशे mix करता? हे Goa College of Pharmacy कळटा. Labs are inadequate, classrooms are overcrowded, and the library hasn't been updated for decades. Speaker sir, in spite of these glaring issues, the government has not taken any steps to shift the college to the Goa University campus. The Pharmacy Council of India has raised compliance issues with the institution, including problems in affiliation paperwork. आमकां जर competent pharmacists करपाक जाय जाल्यार आमी तांकां campus दिसपाक जाय. It should not be like a dispensary in 1955. Speaker sir, physical education teachers delayed. 550 physical education teachers who have not been given equivalence to that of B.Ed teachers, even though Goa University has granted equivalent certificate treating BP.Ed on course with B.Ed. Chief Minister उतर दिल्ले 2024 जुलै सेशनान, म्हणजे एक्झॅक्टली 1 वर्ष पयलीं, but he has failed to implement this. हांव मागता की हे 550 फिजिकल एज्युकेशन टिचरांक न्याय मेळचो. देव बरें करूं. निलेश करपल.